गोंयांत पंचायत वॉर्डाचे डिलिमिटेशन चल्लां. वॉर्डांतल्या लोकांक वांटून घालतना राजकारण्यांचो हस्तक्षेप खपोवन घेवचो न्हू, गोवा पंचायत फोरमान गोंय राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन मागला. राशोल सालसेतींतल्या पंचायत वॉर्डांतल्या मतदारांची वळेरी करतना चुको केल्यात, त्योवूय बेगोबेग जाग्यार घालच्यो अशें फोरमान मागलां. पंचायत वॉर्डाचें सरकारान डिलिमिटेशन चलयलां. मतदारांची नवीं नांवां घालप, फटीचीं वा चुकीचीं नांवां काडून उडोवप, वॉर्ड निश्चित करप अशी ही प्रक्रिया चल्ल्या. पूण तेतूंत थळाव्या सरकारी यंत्रणेची मजत घेवंक नासलेल्यान गैरसोयी जातल्यो. फुडाराक कामाच्या वेळार त्रास जातले अशे तरेन विभागणी जाल्या अश्यो कागाळी सगळ्या कडल्यान येवपाक लागल्यात. हे फाटभुंयेर गोवा पंचायत फोरमान गोंय वेंचणूक आयोगाक चीट बरोवन कांय हरकती घेतल्यात. तशेंच सुचोवण्योय केल्यात. आयकात फोरमाचो सरचिटणीस जोझेफ वाज कितें म्हणटा तो. आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन फायल केल्ले आहा जे आरो आहाय तेजे मुखार, आनी जे पळय कितें चुकलां ते आमी हायलायट केल्ले आसा. आनीक आमी तेजे बरोबर आमी सजेशन दिलें, आमी डिमांड केलें ना पूण सजेशन दिल्लें आहा. कित्याक आमकां पर्सनल इंट्रस्ट कांय ना, पूण इलेक्शन जे जाता जे वॉर्ड पळय डिस्ट्रिब्युशन आहा ते सारकें जावपाक जाय. वोटींग पळय जी आसता, नंबर ऑफ वोटींग पळय आसतली ती सगळ्या वॉर्डांनी सारकी आसपाक जाय, युनिफॉर्म आसपाक जाय. एक 10-12 वोट डिफरन्सीस जातलेच ते सोड, पूण सारकें आसपाक जाय. आनी जे रिजर्वेशन फुडें जातले ते रिजर्वेशन कायद्या प्रमाणे जावपाक जाय. कितें जावपाक जायना आनी पॉलिटिकल इंटरफिरन्स हितून आसपाक जायना. खंयचोच MLA, खंयचोच मिनिस्टर वा कोणूच पॉलिटिशियन जेका कोणाक पर्सनल इंट्रस्ट आहा तेणे पंचायतान इंटरफियर जावची न्हू. आनी इलेक्शन कमिशनान हेजेर लक्ष धरची की पॉलिटिशियनाक कोणाकूय पॉलिटिशियनाक जे वेस्टेड इंट्रस्ट आहाय पळय तेन्ना हितून हेजेर जावपाक, हितून इंटरफियरन्स जावपाक दिवची न्हू. इलेक्शन कमिशन जो थिंगा बसून रावन हे करपाक शकना, तेणे पर्सनली जे पळय जे ऑफिसर जबाबदारी दिल्ली आसा तांकां पळय हाडून तांकां घेवन बसून हे सारकें करपाची गरज आसा. जाल्यारूच म्हाका दिसता की जी पळय लोकल बॉडी ते आतां इलेक्शन आसलेले तेंची अन्याय जाल्या की अन्याय जायनासतना हे बरे भाशेन इलेक्शन जातली जाल्यार ते करपाक सारकी करपाची गरज आसा. गोवा पंचायत फोरमान नेमके कितें बदल अपेक्षीत आसात तेवूय जोझेफ वाजान सांगलें. आयकात. डिलिमिटेशन पळय आतां चलता आनी केल्लें आसा तें आख्खे गोंयांत सगळे पंचायताक माल जाल्ले आसा आनी ते सगळी सारकी ना. डिलिमिटेशन करता आसतना एप्लिकेशन्स ऑफ मायन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी गरज आसा जे पळय लोकल लोक आसा, लोकल तेंचे कावंटर पार्ट आहा, ते गव्हर्मेंटाचे कावंटर पार्ट आहा, तांकां कॉन्फिडंटान घेवन ते करपाक जाय आशिल्लें. आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार एक वॉर्ड आहा 1 किलोमिटर आनी दुसरो आहा वॉर्ड आहा तो 2 किलोमिटर. त्याच वॉर्डांतले लोक काडल्या आनी दुसऱ्या हितून घातल्या. एक किलोमिटर भर भायर आहा आनी थोडी घरां काडल्यात आनी दुसऱ्या वॉर्डांत घातल्यात. जी बाउंड्री पासून पळय जॉग्राफिकल बाउंड्री म्हणटा ती पासून बाउंड्री मेळना आनी हे पर्यांनी ते वॉर्ड जाल्ले आसा. आनी एक भाव एका घरांतलो एक वॉर्डांतलो काडला दुसऱ्या वॉर्डांत घातलेले आहा. अशें थोडे वोटर्स आहा ते एकाच घरांतले आहा ते 2-2 वॉर्डांत दाखयल्ले आसा. रिपिटेशन्स ऑफ नंबर्स ऑफ दी हावजीस एक वॉर्डांतल्यान दुसऱ्या वॉर्डांत जाल्ले आसात. हे सगळी सारकी ना. हे तर सारकें जातलें. गोवा 365 खातीर राशोलच्यान रमेश नायक रावत.